टेस्ट 1. संतोषाचे पुढे निवारांका आमच्या देव आमच्या दुश्मनाचे बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सत मानता देवाक सोर पोदवेदार बापाक सरकार आणि प्रितुमेच्या रोसनाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सौम्याक तो पवित्र आत्म्या गोरबी सांबावलो आंकवार मरे ताई जन्मलो पोस पिला काल ताका कोस सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आणि ताका निकी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गात चढलो सोर पोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तू इतान जिव्या आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्ताचो एकतार पातकाचे बक्षणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकायो तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आणि आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताणा पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तैसा ओस्ट्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती देवाची माये आमच्या बियाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तैसा ओस्ट्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आमच्या बियाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तैसा ओस्ट्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आमच्या बियाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी अंत सत आमेन. नियालिया अर्काचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त आपलेच पोदवेन तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवोन जालो मागुया. आमच्या पाप साहेबा सगळ्या बिस्मा आणि कोविड-19 हे पिडेन दुयेंत आसलेल्या यादनिका बाबा पासत आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताणा पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोतचे तैसा ओस्ट्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आमच्या विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोतचे तैसा ओस्ट्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आमच्या विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोतचे तैसा ओस्ट्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आमच्या विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोतचे तैसा ओस्ट्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आमच्या विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोतचे तैसा ओस्ट्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आमच्या विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोतचे तैसा ओस्ट्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आमच्या विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोतचे तैसा ओस्ट्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मध्ये देवाची माये आमच्या विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर्टचे दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू बायंती मध्ये देवाशी माई भव्याती नदी कोण आता आणि आमच्या मनाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर्टचे दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य येसू बायंती मध्ये देवाशी माई भव्याती नदी कोण आता आणि आमच्या मनाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोर्टचे दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव पूज्य येसू बायंती मध्ये देवाशी माई भव्याती नदी कोण आता आणि आमच्या मनाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक पुतक आणि पवित्र आत्म्याक आद्यांत सर्वता आमेन. या म्हज्या जेजूस बोगोश आमची पातकां निवार आमकां कायमपणांतल्या उज्यांतली पुरगोतींतल्या कश्टावतल्या आत्म्याक स्वर्गार वर ओदी करून चड गरज असलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त जिवोन जातो 40 दिसांनी पोरजरीत स्वर्गार चडलो. आमचे मागुया आमच्या फिरगोजाच्या यादनीक भावा फादर बॉलमॅक्स आणि फादर पिटरा खातीर आमच्या बाप्पा सोयीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपट्टो इग्राय सैस आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमची पातकां बगोस आणि आमकां तान्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेले गुडपेंत बरेले सरिस्पो तुझे आसा ओस्ते आमचो चून सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेले गुडपेंत बरेले सरिस्पो तुझे आसा ओस्ते आमचो चून सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेले गुडपेंत बरेले सरिस्पो तुझे आसा ओस्ते आमचो चून सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेले गुडपेंत बरेले सरिस्पो तुझे आसा ओस्ते आमचो चून सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेले गुडपेंत बरेले सरिस्पो तुझे आसा ओस्ते आमचो चून सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेले गुडपेंत बरेले सरिस्पो तुझे आसा ओस्ते आमचो चून सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेले गुडपेंत बरेले सरिस्पो तुझे आसा ओस्ते आमचो चून सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेले गुडपेंत बरेले सरिस्पो तुझे आसा ओस्ते आमचो चून सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेले गुडपेंत बरेले सरिस्पो तुझे आसा ओस्ते आमचो चून सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेले गुडपेंत बरेले सरिस्पो तुझे आसा ओस्ते आमचो चून सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल आमेन. या म्हजे जेजूस बोगोश आमची पातकां निवार आमकां कायमपणांतल्या उज्यांतली पुरगोतीत कश्टावतल्या आत्म्याक स्वर्गार वर ओदी करून चड गरज असलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेतोस पाटयलो देव स्पीत सांताक सनाकाळ मुरलेले सुवातेर जुयांक वार मरे आनी आपोसल आसलेत. मागुया सगले आमच्या चिकलेच्या भुरग्यां खातीर. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो जाय आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोश
आनी आमकां तारण्या पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुत्र येसू भाग्यवंते मरे देवाची माई आंबाबिया ते विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुत्र येसू भाग्यवंते मरे देवाची माई आंबाबिया ते विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुत्र येसू भाग्यवंते देवाची माई आंबाबिया ते विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुत्र येसू भाग्यवंते मरे देवाची माई आंबाबिया ते विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुत्र येसू भाग्यवंते मरे देवाची माई आंबाबिया ते विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुत्र येसू भाग्यवंते मरे देवाची माई आंबाबिया ते विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुत्र येसू भाग्यवंते मरे देवाची माई आंबाबिया ते विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुत्र येसू भाग्यवंते मरे देवाची माई आंबाबिया ते विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुत्र येसू भाग्यवंते मरे देवाची माई आंबाबिया ते विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुत्र येसू भाग्यवंते मरे देवाची माई आंबाबिया ते विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां तसो सदां आमेन ओ म्हजे जेजूस बोगोश आमची पातकां निवार आमकां कायम कोणांतल्या उज्यांतली पुरगोती कश्टांतल्या आत्म्याक स्वर्गार वर ओदी करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो मिस्तेर सोम जेजूच्या मरणा उपरांत साबार वर्सांनी आंकवार मुळी कुडी आत्म्यात सोय स्वर्गार व्हेली मागुया कोविड-19 पिडेक लागून बेकार आसलेल्या भावा भयणां पासत आमच्या बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो इग्राय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमची पातकां बगस आनी आमकां तान्नेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुझें आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुत्र येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आपापया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुझें आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुत्र येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आपापया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुझें आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुत्र येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आपापया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुझें आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुत्र येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुझें आसा
ओस्त्रामतो सोदो आणि सोदो तुझो फूल जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेंत बोलेले सर्वेस पोचले आसा ओस्त्रामतो सोदो आणि सोदो तुझो फूल जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेंत बोलेले सर्वेस पोचले आसा ओस्त्रामतो सोदो आणि सोदो तुझो फूल जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेंत बोलेले सर्वेस पोचले आसा ओस्त्रामतो सोदो आणि सोदो तुझो फूल जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेंत बोलेले सर्वेस पोचले आसा ओस्त्रामतो सोदो आणि सोदो तुझो फूल जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेंत बोलेले सर्वेस पोचले आसा ओस्त्रामतो सोदो आणि सोदो तुझो फूल जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता सदां सदां खाल आमेन. या म्हजे जेजूस बोगोस आमची पातकां निवार आमकां कायमपणांतल्या उज्यांतली पुरगतीन कश्टावतल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर ओदी करून चड गरज असलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर पवित्रित्वेन आंकवार मुरेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी. मागुया आमच्या दर एकल्याच्या घोराब्या पासत. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पविसांव तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या पोशुता तशी आमची पातकां आनी आमकां तारण्या पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे दायसा ओस्ट्या मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूर जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये अंबाबिया ती नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे दायसा ओस्ट्या मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूर जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये अंबाबिया ती नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे दायसा ओस्ट्या मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूर जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये अंबाबिया ती नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे दायसा ओस्ट्या मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूर जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये अंबाबिया ती नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे दायसा ओस्ट्या मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूर जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये अंबाबिया ती नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे दायसा ओस्ट्या मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूर जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये अंबाबिया ती नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे दायसा ओस्ट्या मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूर जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये अंबाबिया ती नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे दायसा ओस्ट्या मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूर जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये अंबाबिया ती नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे दायसा ओस्ट्या मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूर जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये अंबाबिया ती नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे दायसा ओस्ट्या मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूर जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये अंबाबिया ती नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आद्यांत तसो सर्वथा आमेन.
ओ म्हजे जेजूस बोगोश आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली पुरगोतीत कोश्टवतल्या आत्म्यांक स्वर्गार वर ओदी करून चोर गरज असलेल्यांक नोमान राणे काकुटचे माये तूच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवसो आमी पोरदेशी येवेची बालकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणान सुस्काय सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थांव आमचे दोळ्याच्या रातींनी तुजी काकुटीची नदर घाल तूं कोनवाले आनी मोगाल दुलोबांक वाड मरे ह्या पोटेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय पाप साहेबाच्या इतिहासा पासत आमचे पप्पा सर्गीच्या तुझे नांव पोवी जावं तुझे राज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जेतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्य मरिया देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आदी आतां आतां सदां सदां काळ काल आमेन Sanchi moini bao tanka mai tu sodan sabao mai kakudiche mai mogache mai sorshe gunani gorlele mai kakudiche mai mogache mae sorse गुणानी बोरलेले आमच्या गरजांनी आमच्या दुखांनी आमच्या विघ्नांनी हांव तूं सोदी तांच्या गरजांनी तांच्या दुखांनी तांच्या विघ्नांनी हांव तूं सोदी माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोर्शे गुणांनी बोरलेले माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोर्शे गुणांनी बोरलेले
आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून मान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज तावन आमी सायबीन मांयच्या जल्माच्या दिसाचे परबेक नवेना सुरू करता. देवाक दिनवासुया मारिया आमची माय करून आमकां जेजून दिल्या देखून आनी तिचे मुखार सगळी आमची मागणी बो करून ह्या 9 दिसांनी आनी तिची परब आमी मनयता आसतना दवरुया. खरीत भाशेन आयच्या दिसाक मागुया मारिया इजालिता डिसुजा आनी रिमा फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूं. ह्या सगळीं जीं कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे पासत आमी मागुया. लग्नाचे दीस मनयतात तांचे पासतूय मागुया. आयची नवेनाची भेट देवसा सॅक्टर कोत्ता. ह्या सॅक्टरांतल्या सगळ्या गराब्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक सायबीन मांयचे मजतीन मागुया. हेर सगळी आमची खासगी मागणी जण एकल्याची देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबडीनो आयज साद्या काळाचो 22वो आयतार आनी आयज जेन्ना आमची नवेनां सुरू जातात आयचो विशय मारिये भाशेन देव दर्शनाच्या अणभवान आमचे आपोवणें जियेता तेन्ना भावार्थाचे आमी गोवाय. तर भावार्थाचे गोवाय आमी जावंक जेजूच्या तत्वांचेर आमी आमचें मन दवरूंक गरज. जेजूची तत्वां जियेता आसतना संवसार जोडचे पासत आमचो आत्मो विबाडिना जावंक आमकां गरज. पूण जायते पावटी सर्गीची वाट धरचे बदलेक देवाच्या दर्शनाक लालयेवचे बदलेक आमी ह्या संवसारी दर्शनाक लालेल्या आनी हे भाशेन पातकान पडल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांगवार मरेक सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्याका क्लूत कोर सोम्याका क्लूत कोर क्लूत कोर क्रिस्ताका क्लूत कोर क्रिस्ताका क्लूत कोर क्लूत कोर सोम्याका क्लूत कोर सोम्याका क्लूत कोर क्लूत कोर. Moima Deva Usogi Ani Shanti Tajaisa Sansari Sarvesvara Deva Sogi Charaya Surur Veda Deva Baba Ami Tuka Namaskar Kurtam
आमी तुका दिवासता तुझ्या थोर वैभवा पासो आमी तुका वागणटा सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिली तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत बापाच्या दुसऱ्या पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाची मोहीम जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व सुपूर्ण देणी तुजे तावन उपसतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान. आमेन. जेरेमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुवें म्हाका भुलयलोय सर्वेस्परा आनी हांव तुका भुल्लो. तूं म्हजें वोन घोट देखून तुवें म्हजेर जोयत व्हेलें. हांव दिसभर खेडण्याचो माल जाला. सगळीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. हांव उलयतां तितले पावटी हांवें बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय जबरदस्ती आनी निसणटोन. म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगलो दीस अपमान आनी खेडणी. हांव म्हणो हांव ताचो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना. पूण म्हज्या काळजांत जळटो उजो पेट्टा सो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा. ताका दोमावन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब जावं दी. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. परतून म्हणुया. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तूं ओतेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावतां हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासतां हात जोडटां तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजार तूज उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दोल्लां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्याचे सावळेंत खुशालकायेन मुरगडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा.
बागेवन पावलोन रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवान केल्ले काकलुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें: पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. गिन्यान आसलोल्यांक पुटवता ती भेटोवणी हीच. हे संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलोवन दी. तेन्ना देवाची खुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी जाणो जातल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, sui, sui. वर्तो बाब जेजूचो मोहिमेमोन देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव. तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवंसो उगडापो जावं तुमकां. सर्वेस्पराक जय. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तेन्ना थावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुजाल्याक वेतलो. जाणट्यांच्या, पुरोम याज्ञिकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतल्यान जाय तें सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेची मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक पुनर्जीवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो. केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पूण ताणें वडोवन पेद्रूक सांगलें, चल सैताना, फाटीं सरून वच. म्हजे वाटेर आडकोडी चो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशांची. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगळो संवसार जडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आधाव. वा आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापाच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जोण एकल्याक तांच्या करण्या प्रमाणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मारये भाशेन देव दर्शनाच्या अणभवान आमचें आपोवणें जियेतांव तेन्ना भावार्थाचे आमी गोवाय ह्या विशयाचेर आयज नियाळ करूंक फादर कार्लोस लुईस सारजोरा फिरगोजीन तो वावर करता. तो आयज आमकां आदार करता. ताचे बरोबर हो नियाळ आमी करुया. म्हज्या मोगाल भयणी भावांनो आनी प्रितीच्या भुरग्यांनो, आयज आमी ह्या नोवेनाची सुरवात करता.
आनी ह्या पयल्या दिसा आमकां विशय दिल्लो आसा तो जावन आसा मारये भाशेन देव दर्शनाच्या अनुभवान आमचें आपुणें जियेता तेन्ना भावार्थाचे आमी गोबाय. मारये भाशेन देव दर्शनाच्या अनुभवान म्हज्या आपुरबायच्या भुरग्यांक तुमी हें चित्र पळयलां. हें जावन आसा चित्र जे आखियाना क्रमारीक हाणें जेन्ना 8 वर्सांचें आसलें तेन्ना हें चितारलें. हें भुरगें अमेरिका ह्या गांवांत जल्मलें, पूण ताचो घोराबो खूब गरीब आसलो. ताची आवय कांय ल्हान काम करताली आनी बापूय पिडेन आसलो देखून ताच्या आवय खूब त्रास पडटाली. जेन्ना ताची आवय ताका आनी ताच्या 3 भावांक घेवन घोराघोरांनी वेताली तेन्ना तांकां लोक देर धांवतालो आनी अशें करून एक घरांतसान दुसऱ्या घरांत ती वचून आपणाक इल्लेशें जेवण दी म्हूण दुसऱ्या कडेन मागताली. आनी जेन्ना लोक तांकां देर धांवतालो ही आवय आखियानाक आनी तिच्या 3 भावांक घेवन दुसऱ्या घरांत घेताली. ती परतून आपल्या ल्हानशा ह्या घरांत येवन आपलें कार्य करूंक फुडें वताली. जेन्ना तिका धुमाळो सोंसचो पडटालो तिच्या काळजांत वायट दिसनासलें, पूण बरें घेवन ती फुडें वताली. अशें करून जायत्या दिसा उपरांत आखियेन हें चित्र चितारता आनी तें म्हणटा आपणाक जेजूचो उपकार दिसून आयलो आनी ताका लागून हांवें हें चित्र चित्रायलें. कोणाक तें बरें दिसनासलें, पूण म्हज्या आवयक ह्या चित्रांत कितें तरी दिसतालें आनी ताका लागून ती म्हजें चित्रां सगल्यांक दाखोवंक सोदताली. जी कोण म्हजीं चित्रां पळोवंक येताली ती म्हणटाली हें चित्र भायर उडोवंक जाय, पिंजून कचऱ्याच्या धोब्यांत घालूंक जाय. पूण ताची आवय म्हणटाली ना, हे चित्रांत म्हाका कितें तरी दिसता आनी ताका लागून जायत्या एजंटाक ती बरयता आनी ह्या चित्रा विशीं चित्र तांकां दिवंक तें विक्रेक दवरूंक सोदता. एक एजंट मुखार सोदता आनी हें चित्र घेता आनी चोरून तो व्हरता आनी ताच्या मरणा उपरांत हें चित्र दुसऱ्याक फावो जाता. दुसरोय तशेंच करता, हें चित्र घेता आनी चोरून तें व्हरता. त्या उपरांत आखियाना निराशी जाता, पूण आपलें हें टॅलंट जें आसा, हें देणें देवान दिल्लें जें आसा तें फुडें व्हरता आनी जायतीं असलीं चित्रां तें काडटा. देवाच्या भोवतीभोवंत जायतीं असलीं चित्रां काडटा. आनी 16 वर्सां उपरांत तिच्या भाव भयणीनो हें चित्र आखियानाक परतून मेवता. हें चित्राक पळयना फुडें आखियानाच्या तोंडार हांसो दिसून येता आनी तें म्हणटा देवाचें दर्शन म्हणल्यार एका रानांत आसल्या ल्हान उदका वरी. हें उदक आमकां सदांच मेवना, एक पावटी घोडेक मेळप आनी तें आमकां उपकाराचें. तेच भाशेन देवाचें दर्शन. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां वार मारेक जायती असली संदी मेवली, पूण कित्याक काय आंकवार मारेक असली संदी मेळ्ळी देवाचें दर्शन तिका मेवलें? कित्याक ती मागण्याची मनीस आसली आनी ताका लागून आंच बोडगो धाडून तिका ही बरी खबर सांगता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आदल्या खरारांत पासून जायते फावटी आमकां बरोवलें मेवता. जेन्ना कोणूच देवाचें दर्शन पळयता तेन्ना तो खुशाल बरीच जाता.
स्तोत्रान बरयलोलें आमकां मेवता. स्तोत्रकार अशें म्हणटा, पावसाच्या उदका वयर तुजो निवास बांदताय, कुपांचो तुजो रोत करताय, वाऱ्याच्या पाकोट्यांचेर तूं चलताय. असलो उपकार आमच्या देवाचो. वाऱ्याच्या पाकोट्याचेर तूं चलताय. इतलेंच न्हय, इजायास प्रवादी आमकां अशें म्हणटा, ताचे वयर आसले सेराफीम, आनी तो म्हणटा हांवें देवाक देखलो. ताचे वयर आसले सेराफीम, हांकां जण एकल्याक 6 पाकटे आसले. 2 आपले तोंड धांपूंक, 2 आपले पांय धांपूंक आनी 2 उडून वचूंक. एकामेकाक उलो मारून ते अशें म्हणटाले, पवित्र पवित्र पवित्र, सर्व शक्तिवंत सर्वेस्पर, सगलो संवसार भरला ताच्या वैभवान. प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां खबर आसली जेन्ना जेजूचें रुपांतर जालें तेन्ना पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव जेजूच्या सांगाता आसले. आनी तेन्ना पेद्रू अशें उद्गारता. पेद्रू जेजूक म्हणटा, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार बरें. तुका जाय जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. जेन्ना पेद्रू जेजूचें रुपांतर पळयता तो खुशाल भरीत जाता. ताचेच भितर एक नवसोडणी कशी जाता. हेंच आमच्या आवयशी घडलें. मारिया आमची आवय, जेन्ना तिका देव दर्शन मेवलें, ती खुशाल भरीत जाली आनी तिणें जबाब दिलो, ही आसा हांव देवाची चाकर. म्हज्या मोगाल भुरग्यांनो, आमकां देवाचें दर्शन जाय काय? आकियाना क्रमारिका भाशेन आमी देवाचें दर्शन पळोवंक आशेतांव काय? आशेतांव जाल्यार आमी कितें करतांव काय? मागणें करतांव काय? कित्याक मारिया आमच्या आवयन आपलें मागणें चालूच दवरलें. आनी जेन्ना ती मागणें करताली तेन्नाच तिका आंच पडवो गाब्रियल येवन ही बरी खबर सांगता. आनी जेन्ना आमी तिच्या जिविताचेर नदर मारता, आमकां गमून येता की दर एक कळेक जेजूचें दर्शन तिका फावो जाता. पयलो देव जेन्ना मनीस जाता तेन्ना कोणाक पयलें मेवता? मारिया आमची आवय. जेन्ना काना गांवांत ही पयली मिलाग्र घडटा तेन्ना कोण थंयसर आसता? मारिया आमची आवय. तर म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भयणी बाबांनो, आमी जरी तर देवाचें दर्शन आमच्या जिवितान अनुभवूंक जाय जाल्यार मागणें करूंकच. देवाचे उतराचेर आमी सदांच नियाळून करस. आयज आमी आमकांच हो प्रश्न घालुया. दर एका दिसा तरणाटी कशी आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता काय? आनी हो नियाळ केल्या उपरांत आमी दुसऱ्यांक सांगूंक तयार जाता काय? म्हज्या मोगाल भावा भयणीनो, आमच्या सर भोंवतणी आमी जेजूचो उपकार पळयता, पूण जायते फावटी तांकां जेजू भाशेन ओळखूंक, तांकां जेजू भाशेन जेजू खातीर मान दिवंक आमी फाटीं सरता. तर आमकां ह्या मिसांत तांकां बोड मागुया. पयले सुवातेर जेजूचें देव दर्शन अणभवूंक आनी हेंच अणभवलोलें देव दर्शन आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां गोठाय आनी बोड ह्या मिसांत मागुया. मारये भाशेन देवदर्शनाच्या अणभवान आमचे आपोवणेची येता तेन्ना भावार्थाचे आमी गोवाय. आंकवार मारीन आपल्या संबंदा वरवीं देवा लागीं संबंद जो आसलो, मागण्या वरवीं हें देवदर्शन सदांच सांबाळलें आनी जेजूक घेवन
हें जेजूचें दर्शन तिणें आमकांय दिलां. तर आमचो भावार्थ देव बाबाचेर, पुताचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर आमी आतां सगळीं उचारुया आनी आमी भावार्थाचे गवाय जावंक तयार जावया. सतमानता देवा, सर पदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच काळ ताणें कोस्त सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो ताका किटिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, मृतांची मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांच्या एककार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी ह्याच भावार्थान आमी देवा मुखार ह्या वेळार दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपल्या शेल्यांक भावार्थाचो आनी आत्मीक चोरो दिवन तांचो जीव सांबाळूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. मारेचे नोदो मारून आमचे मागणे आयकून घे. मारेचे नोदो मारून आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या पोरजेच्या पुराय फायद्याक पडटा तसल्यो ओनीत, भ्रष्टाचाराचेर वेगळोचार, पेस्त पिडा पयसयतल्यो सवलत्यो निर्माण करूंक तांकां देव कृपेचो उजवाड बापा लागीं मागुया. मारेचे नोदो मारून आमचे मागणे आयकून घे. मारेचे नोदो मारून आमचे मागणे आयकून घे. आमी लौकिकांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत देवाच्या उतराच्या उजवाडान संवसारी वस्तूचें फावो तें मोल आनी उपेग करूंक शिकूंक आनी जीव सांबाळतात त्या दैवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी सुर्ती देवा लागीं मागुया. मारेचे नोदो मारून आमचे मागणे आयकून घे. मारेचे नोदो मारून आमचे मागणे आयकून घे. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनूच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मारेचे नोदो मारून आमचे मागणे आयकून घे. मारेचे नोदो मारून आमचे मागणे आयकून घे. आयज आमी भागवत आंकवार मरेच्या जल्माचे तयारेक सुरवात करतना आमचे चिखलेच्या फिरगोजाच्या पासत मागुया. तशेंच आयज नोवेनाची मांडावळ करतल्या देवसा पिकेनो आनी दुसऱ्या देवसा ग्रांडो वाड्याच्या गोराब्यांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलून तातूंत मेळटलें मार्गदर्शन, बुद्ध, गोठाय आनी इलाज आपणावंक आनी आपले गोराबे एकवटाचे आनी शांतीचे करूंक बापा लागीं मागुया. मारेचे नोदो मारून
ऐकून घे मायेचेर नदर मारून आमचे मागणे ऐकून घे. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताचे कृपेन हो संवसार न्हय पूण सर्गीचीं दारां आमकां उक्ती करून घेवंक आमकां तुजी कृपा आमी मागता. आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आयकून घे आनी देव दर्शनान आमचें जिवीत गोवायकेचें कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भिडोने वेडार गीत घेवया C16 पेज नंबर 35 C16. परमेश्वरा ओरदाना सोमेस्तानी भेटोची परमेश्वरा ओरदाना सोमेस्तानी भेटोची दुपाचो जसो पोरमोन गमगमीत सोटा स्वर्गार दिसभरी आमची दारां ईश्वरा तुझे मुखार परमेश्वरा ओरदाना सोमेस्तानी भेटोची परमेश्वरा ओरदाना सोमेस्तानी भेटोची. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनाकडे मरणे आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदवाक सगळे स्वर मारून घेऊ. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर दिवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांच्या सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बाग्यो तांकवार मारेचो भक्तीन आमी आज उगडास करतना आमी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी खोनवाडाय आनी आमी वाखाणटा. शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विजमितां, सर्व काळी मनशांताय कितली ओप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे लानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीं देवदूतांचो दलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोंवला तुज्या वैभवा. स्वर्ग आनी संवसार भोंवला तुज्या वैभवा. उत्सर्गी 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 तुका चोय चोय. सर्वेस्पराचे नांव सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे नावे ताकाचो. उत्सर्गी 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 तुका चोय चोय.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकाचे इतले पियेता तितलेच पावटी तूं वैभवा येसू आमी तुझे मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुसे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांग आतां तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मारये भाशेन देव दर्शन घेवंक आमकां आपयल्यान आनी ह्या देव दर्शना वरवीं आमी गोवाय जावंक आमकां आपयल्यात. ह्याच आमच्या बापाक आमी उलो मारुया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान ताचें दर्शन घेवया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कोर. देवाची शिळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाची शिळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडानी रोखत आमी शिवंक वेता ती आमचेर जटली आनी कास्त हाडिना आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणे. मोगाळा जेसू मोगाळ जेजू तुम भोव पवित्र संस्कारान पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोभना म्हणटो शोभना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या आसा काळजांत म्हूण समजून आसा म्हूण हांव समजून तुका वेंगयता. हांव तुका वेंगयता आनी आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेडार गीत घेवया. D38 पेज नंबर 68. D38. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये. आमच्या काळजात रावून ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून घे. आमच्या काळजात रावून घे. बाबा कडसून देव रायलोय आमचे सारको बरी सालोय. सासनाक तुझे येवसोर जाले आमचे मोले पिडार करचे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून घे. आमच्या काळजात रावून घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून घे. आमच्या काळजात रावून घे. मुनशा सैमात गावतो जालोय जागरा रूपान दिश्टी पडलोय. आमची पातकां काडून वयताय शांती तुजी आमकां वाटताय. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून घे. आमच्या काळजात रावून घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून घे. आमच्या काळजात रावून घे. तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें तुजें बरेंपण केदें व्हडलें सर्वेस्परा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमचीं काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्यात. आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुज्या भावा भयणीनो, आमचे फिरगोजेन आमी सायबीन मांयच्या जल्माचे परबेक तयारी करूंक नवेना सुरू केल्यात
आयची मांडावळ केल्ल्या देवसा सॅक्टराक आमचे दिनवास आनी सगळ्यांचे तुमच्या गोराब्यांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. सतराय दर दिसाक नोवेनांची भेट सांजे 5:45 तेर्स सुरू जातलो आनी त्या उपरांत मीस, सेरमांव आनीक फुलांचें पुरसांव म्हणटा तेन्ना हांगासर लोक येना. तुमी तुमच्याच घरांत रावून ह्या नोवेनाचे भेटीन वांटो घेतात. म्हणटच तुमच्या घरान सायबीन मांयक एक ल्हानशें बरेंशें मेज नेटोवन दवरूं येता, जशें इगोर्जेन तुमी वर्साच्या वर्साक दवरतालीं. आनी 2 दिसाक मीस काबार जाता तेन्ना फुलांचें पुरसांव तुमच्या घरान. आनीक हें तुमचें पुरसांव जें तुमी करतात ताचो एक व्हिडिओ काडून जरी तर तुमी आमकां धाडलो जाल्यार तो आमी ह्या पुरसांवांच्या वेळार, फुलांच्या पुरसांवांच्या वेळार आमच्या लायव्ह स्ट्रिमाचेर आमी तो घालतले. म्हणटच फामिलींत भुरगीं आसात ते भाशेन भुरग्यांचो फकत फामिलींतूच सगळीं शेजाऱ्याच्या भुरग्यांक तुमगेर आपयन करपाक नाका, पण तुमच्याच घरांत जीं भुरगीं आसात तांचें पुरसांव करून सायबीन मांयक फुलांनी वरणूक येता, ताचो व्हिडिओ करून आमकां धाडूं येता. ज्या घरांनी भुरगीं नात पण तुमकां ह्या पुरसांवान वांटो घेवचोसो दिसता जाल्यार तेच भाशेन तुमी करूं येता. तुमी हो हें पुरसांव तुमचें करून ताचो व्हिडिओ करून आमकां पाठोवचो. मांडावळ हे भाशेन आसा. फाल्यांच्या दिसाक 31 सॅक्टर आल्त चिकाली, 1 सप्टेंबराचे रेजिना मुंदी, सप्टेंबराचे 2 आल्त दाबोली, सप्टेंबराचे 3 दाबोली, सप्टेंबराचे 4 जिना पेंटा फोंडवे, 5 इग्रेजा वाडो आनी आसोय, 6 फिरगोज गवळीक सभा, 7 नाकेली आसोय दोंगरी आनी परबेची मांडावळ करतली लिजन ऑफ मॅरी. जाल्यार ही मांडावळ आमी बरे भाशेन सांबाळची. आनीक आमचे मीस दर दिसाक 5:45 लायव्ह स्ट्रीम सुरू जातलो. फकत आयतारा दीस सकाळचे मीस जे आसा 7 वरांचेर आमची नोवेनांची भेट जातली. आयज एक आयतार जालो, दुसरो आयतार येतलो 6 तारखेर. त्या दिसाक फिरगोज गवळीक सभा मांडावळ करता, म्हणटच त्या दिसाक नोवेनाचे मीस सकाळी जातले. सांजेर इंग्लीज मीस जाता तेंय आसतलें. आयज सांजेर 6 इंग्लीज मीस जातलें. तशेंच 6 तारखेर सप्टेंबराचे सांजेर इंग्लीज मीस आसतलें. भाव भयणीनो, ही परब मनयता आसतना आमचे मदें सोय आसली. आमी भुरग्यां पासत कितेंय स्वीट्स तांकां वांटपाक आमची देणगी दिताल्या. ह्या वर्साक ती देणगी दिवपाक नाका. ह्या वर्साक तुमी तुमच्याच गोराब्यान ह्या भुरग्यांक दर दिसाक नोवेना उपरांत कितेंय एक वस्त दिवची. सगळ्योच भायर बाजारांतान हाडूंक नाका. कितें भाशेन हे 9 दीस जरी तर आमी आमच्याच गोराब्यान आमच्या आवय बापायनी होम मेड स्वीट्स जरी तर केले जाल्यार आनीक बरें जातलें. ह्या दिसांनी जायतीं जाणां फ्री टायम आसा तेन्ना वेगवेगळे तरेच्यो डिशीस करतात. आमच्या इंस्टाग्राम पेजीचेर पासून आमी जायत्या तरणाट्यांचे व्हिडियोज घातल्यात हे बाबतींत. म्हणटच तुमच्याच घरान हे दीस केरीत भाशेन हे स्वीट्स भोव करून आमचे आदले ट्रेडिशनल स्वीट्स आसात ते करूंक एक सोयेक घेवचो आवय बापायनी. आनी तुमच्या भुरग्यां बरोबर मिसाची भेट जाल्या उपरांत एक ल्हानशें सेलेब्रेशन तुमच्यान करूं येता. केरीत भाशेन हे परबेक आमी सगळीं सायबीन मांयचे मजतीन आमच्या दर एकल्याच्या गोराब्यांचेर आशिर्वाद मागुया. आनी ही महामारी जी चालू आसा ताचेर आमी जैत व्हरूंक आजून पासून जे आमी उपाय घेवंक जाय ते आमी उपाय घेवया. आनीक जें वॅक्सीन आमी रावता तें आमकां बेगीनूच फावो जावंक, ताची सोद बेगीनूच जावंक, ताचे टेस्ट जे चालू आसात ते बेगीनूच जावंक आमी सगळीं देवा लागीं मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयच्या दिसाक प्रवचन करूंक आमकां पाठयल्ल्या फादर कार्लोस लुईस जो सारजोरा फिरगोजीन वावर करता ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसांनी आमकां
वेगवेगळे फिरगुजीचे यादनीक हे प्रवचन करपाक आमकां आदार दितले तांकां सगल्यांक आदी फुडेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा. Sugli sanghatan meya, sugli lagi sorya, amcetare kurya, poryik porkundiya. Sandurgani Sodia Vula Ektai Golia Antoik Mukut Gudia Ani Marik Diuya Sugli Sanghatan Melia, sugli lagi sorya, amcetare kurya, poryik porkundiya. Salabito Gautori Ishudi Aburi Fula Purgui Beotori Maik Favosali Sugli Sanghatan Melia, sugli lagi sorya, amcetare kurya, poryik porkundiya. Hey, I'm Planto and I'm very happy today. Do you want to know why? It is nice to see the youth coming out of their lockdown with their koiti, pikas and hore. Oh, they are digging and making a home for me. So many of them in different places, and they are ever ready to dirty their hands for me. But I'm scared. Will they take care of me? Will they water me? Will they nourish me? Because these days I'm extremely concerned
about my brothers and sisters in Moulin. But I will not fear. I see a hope in these youngsters and in their silent revolution. Just like these youngsters, I'm sure all of you watching will bring up cheer and greenery all around.